नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार। हांव दीप्तिका कोडकार। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। इराणवेले हल्ले 2 सप्तकां खातीर केले स्थगीत। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केली घोषणा। शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर हांचे कडेन चर्चा केले उपरांत घेतलो निर्णय, मेळ्ळ्या माहिती। पुणे पोटवेंचणुकेचो सोंपलो प्रचार। भाजप, काँग्रेस आनी आप पक्षाची श्रेणी आसा लोकांच्या हातांत। येता त्या 9 तारखेक लोक दितले कोणाक कौल। काउंटडाउनाक जाले सुरवात। पुणे पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन प्रचार घेवंक ना गंभीरतायेन। प्रचारा खातीर जाहीर केल्ल्या वळेरेंतलो एकलोय केंद्रीय फुडारी रावंक ना हाचेर हाचो परिणाम जातलो पोटवेंचणुकेचेर लोकांक पडला प्रश्न। एमपीच्या सुवातेत आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडात। उच्च न्यायालयाचे निर्देश। आमदार आमोणकाराक केले प्रतिवादी। फुडली सुनावणी 4 मे। दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी उपकेंद्रांचे देखरेखीच्या कामां खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण आसतली खंडीत। लोकांनी गरजेची जतनाय घेवन करची पर्यायी व्यवस्था, वीज खात्याचें आवाहन। आणि लयराई देवीचे जात्रेची तयारीची तालीम म्हणून मॉक ड्रिल जातले। येता ते 18 तारखेक शिरगांवच्या जात्रेच्या तयारीचो आढावो घेतले उपरांत जिल्हाधिकारी अंकित यादवान दिली माहिती। आता खबरो विस्तारान। फोंडेच्या पोटवेंचणुकेच्या निमण्या टप्प्यात राजकीय तापमान चड खर जालां। आप पक्षान खर प्रचार करून जैताचो दावो केला। भाजपा मोगो युतीन आपली ताक दाखयल्या। तशेंच मोगो पक्षान काँग्रेसीचेर खर टिका करून रितेश नायकाच्या जैताचेर विश्वास उक्तायला। जाल्यार काँग्रेसीन खर प्रचार करून काँग्रेसीक मत दिवन बदल हाडचेचे आवाहन केलां। आता जैत कोणाचे जातले हे 9 एप्रिला उपरांतूच कळटले। पळयात। भाजपा मोगो युतीच्या पत्रकार परिषदेत मोगो पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीक धारेर धरले। काँग्रेस पक्षाकच हारयतली अशेंय ताणें म्हटले। तशेंच 9 तारखेक रितेश नायकाक मत दिवचे आनी 2027 वर्साय ताका संद दिवची अशेंय मतदारांक आवाहन केलां। फोंडेच्या मतदाराकडे या निमतान हात जोडून विनंती करता की मोठ्या प्रचंड बहुमतान तांकां रितेश रवी नायक हे कमळाचो बटन चिंडून तुमी तांकां जिखून दिवचें आणि बरे उदरगतीच्या हातून भितर रितेशाची जी की स्वप्नां बीन आसा ती पूर्ण करची। काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर टिका करून फोंड्या मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा हाचेर भर दिलो। शारांत अजूनय जायते प्रस्न आसात ते सोडोवपाची काँग्रेसीक संद दिवची अशेंय महिला काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेत म्हटले। तशेंच राहुल गांधीचो हात घटमूट करपा खातीर काँग्रेसीक मत दिवपाचें आवाहन लोकांक केलें। काँग्रेस फोंड्या मतदारसंघ जिखतली असोय विस्वास पक्षान उक्तायला। फोंड्यान आयज बरे रस्ते ना, बरे हॉस्पिटल ना, तुमकां जायते सुविधा मेळना, खराब उदक आसा, उदक सुद्दां पिवपाक सारकें जनतेक मेळना। तेन्ना विचार करपाची तुमी गरज आसा। तुमकां परत एकदा कळकळीची विनंती करता की ह्या 9 एप्रिलाक 1 नंबरचो बटन दामून हाताच्या चिन्हाचेर तुमी बटन दामचें आनी डॉक्टर केतन भाटीकाराक हेंकां भरघोस मतांनी विजय करून हाडची गरज आसा। आनी म्हाका खात्री आसा फोंडेकारांनी पयल्ले आसा हे कितें चल्लां तें आनी तांकां विश्वास बसलेलो आसा की हे जे आतां मंत्री हांगा येयल्ले आसात ते फक्त 9 एप्रिल पर्यंत नाटक करपाक येयलात आनी तेच्या फुडें हे कांय जनतेचे प्रश्न हाताळचे ना आनी हांगा दिसचेय ना। अगर हम एक साफ सुरक्षित गोवा नहीं दे पाए तो गोवा के रहने वाले भी रोजगार के लिए तरसेंगे। कौन आएगा ऐसी स्टेट में? मुझे पूरी उम्मीद है पोंडा की जागरूक जनता ये मशाल शुरू करेगी हाथ में लेकर और कांग्रेस नई सरकार बनाने की पहली सीट पोंडा से जीतेगी। मैं समझ सकती हूँ कई तरह के वोटर्स को प्रलोभन दिए गए हैं, बड़े बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता से मैं कहूंगी बिल्कुल किसी प्रलोभन में मत आइए, आगे बढ़िए और अपने वोट को कास्ट करिए। और डॉक्टर केतन जो आपके बीच में रहे हैं, चाहे कोविड काल हो या आपको किसी भी तरीके की जरूरत हो। कल हम लोग पार्क में प्रचार कर रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा आज मैं जिंदा हूं तो डॉक्टर केतन की वजह से, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कोई जना हाथ लगा के राजी नहीं था
उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं बड़े प्राउड से कहता हूं कि मैं उनकी वजह से जिंदा हूं। तो ऐसे आपके कैंडिडेट के लिए आप वोट दें, कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें और एक स्वस्थ साफ सुथरा प्रशासन के लिए कांग्रेस को वोट दें। मतदान जावचे कांय वरां आदीं आम आदमी पक्षान फोंड्या आपली मोहीम चड खर केल्या। उमेदवार गितेश नायक हाणें लोकांचो तेंको आमचे कडेन आसा आनी जैत आमचे आसतले असो आपलो खर विस्वास उक्तायलो। आतां मतदार कितें थारायतात तें बेगीन स्पश्ट जातलें। मजगतीं फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर प्रशासन पुरायपणान सज्ज आसा। वेंचणूक सुरळीत आनी पारदर्शक मतदान जावचें हे खातीर गरजेच्यो सगळ्यो तयारी पुराय जाल्यात। 45 मतदान केंद्रां वांगडाच 200 परस चड कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्या आनी मतदारांक खाशेली सुविधाय दिल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। So all the arrangements for the Ponda by-election have been done. Today we had the third randomization of the polling personnel. So that was done, and the list has been confidential list has been shared with the ARO, which will be open tomorrow in the dispatch center, which is located in the Mamladar office. So we have 45 polling stations. More than 200 polling personnel are deputed. All the polling stations are also ready. AMF facilities has been checked. Tomorrow again there will be one more round of inspection, and because of summer we are arranging the waiting area, we are putting benches also, and drinking water facility will also be arranged. Now for those voters who want like for elderly voters and all who want vehicle arrangement, that is also being tied up. So e-rickshaws will be there to help the people to come to the polling station. If anybody needs that assistance, they can reach out to their BLO. Similarly, this time Commission has asked us to ensure that there is a mobile deposit facility also, so that people need not deposit their mobile at random places when they enter the polling station. So that is also taken care. Counting center also inspection was done by the observer. That is also ready. It is in the Navelim Indoor Stadium. So basically, counting center is the same place where we would be having the strong room. Already police deployment is there, and round the clock magistrate and other teams will also be there. Seizures and enforcement drives are also going on. Today 6 p.m. onwards, there would be from 6 p.m. onwards only door-to-door campaign will be permitted, and other restrictions around the polling stations will also start from today onwards. So yeah, that's the arrangement. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार। पुराय इराणी संस्कृताय नष्ट करपाची धमकी दिवपी अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी व्हडलो निर्णय घेतला। डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 2 सप्तकां खातीर इराणवेले हल्ले स्थगीत करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती आतां मुखार आयल्या। इराणान हो युद्ध विराम मान्य केला, मात इस्रायल अजूनय इराणाचेर हल्लो करता अशा अहवालांतल्यान दिसून येता। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फक्त 1 दीस उरिल्ल्यान सगळ्या पक्षांनी प्रचाराची नेटान समाप्ती केली। भाजपान व्हडल्यो सभा आयोजीत करून आपली ताकद दाखयली, जाल्यार आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारा खातीर केजरीवालान प्रचार केलो। मात काँग्रेसीच्या प्रचारांत ज्येष्ठ फुडारी नाशिल्ल्यान तांच्यांनी ही पोटवेंचणूक गंभीरतायेन घेवंक नाशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा। पळयात। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फक्त 1 दीस उरला। बिरेस्तारा ही पोटवेंचणूक जावपाची आसा। ह्याच फाटभुंयेर फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान भाजप, काँग्रेस आनी आप पक्ष आपापल्या तरेन प्रचार करतात। सगळ्यांच्या प्रचाराचेर नदर मारली जाल्यार भाजपान आपलो प्रचार नेटान केलो। सोमारा तांची फोंड्या बस स्टँडाचेर प्रचाराची जाहीर सभा जाली। ह्या सभेक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हजर आशिल्ले, तशेंच मंत्री, आमदार, हेर फुडारी, कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। आपाचो उमेदवार गितेश नायकाचो प्रचार पळयलो जाल्यार ताच्या प्रचारा खातीर आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्लो। तांणी उमेदवार गितेश नायका खातीर प्रचार लेगीत केले। मात आतां काँग्रेसीचो प्रचार पळयलो जाल्यार वेगळेच गत पळोवपाक मेळटा। प्रचारा खातीर काँग्रेसीन ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची वळेरी जाहीर केली। तातूंत वट्ट 34 जाणांची नांवां आशिल्लीं। सिद्धरामय्या, DK शिवकुमार, रेवनाथ रेड्डी, अशोक गेहलोत आनी हेर काँग्रेसीचे केंद्रीय तशेंच गोंयच्या फुडाऱ्यांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आशिल्लो। मात प्रत्यक्षांत पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीचो
उमेदवार केतन भाटीकराच्या प्रचाराक एकूय केंद्रीय फुडारी हजर रावंक ना. इतलेंच न्हय, केतनाच्या प्रचाराक गिरीशूय दिश्टीक पडना. हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की काँग्रेसीन ही पोटवेंचणूक गंभीरतायेन घेवना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या सुवातेत उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिले. या प्रकरणात न्यायालयान संबंधितांक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्या. या याचिकेच्या अनुषंगान आमदार संकल्प आमोणकार हांका प्रतिवादी केले. तांकां न्यायालयान नोटीस धाडल्या. प्रकरणातल्यो सगळ्यो बाजू आयकून घेवपा खातीर न्यायालयान फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या. मजगतीं फुडले सुनावणीत ह्या प्रकरणात कसले वळण येतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा. वास्को हांगासर हेडलँड सडा MPA वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो जो पुतळो उबारिल्लो शिव जयंती दिसा तो काडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज दिलेले आसा. त्याच बरोबर ह्या उक्तावण दिसा आमदार संकल्प आमोणकर थंय हजर आशिल्लो आनी त्यांच्यांनी ह्या पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले. ताका लागून तांकां सुद्दां मुंबय उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केलेली आसा. 17 फेब्रुवारी ह्या दिसा MPA वाठारात हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. त्या उपरांत MPAन पुलिशेक, म्युनिसिपालिटीक आनी त्याच बरोबर हेर अधिकाऱ्यांक लेटर केल्लेले, कंप्लेंट केलेली. मात्र तेंच्यांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयात धांव घेतली आनी याचिका दाखल केली. ताचेर हो निवाडो दिलेलो आसा. ताका लागून सध्या पुलिशेच्या सुरक्षे खाला हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो आसा तो हालोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिलेले आसा MPAक. ताका लागूनच छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो काडपाक लायिल्ल्या ह्या कारणा वयल्यान सध्या स्थानिकां मदीं तशेंच राजकीय वातावरण तीव्र जावपाची शक्यताय उप्रासपाक शकता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी 220 kV आणि 110 kV उपकेंद्रांच्या देखरेखी खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण खंडीत करतले. सकाळी 7 ते सांजेच्या 4 वरांचेर वर्सुकी वीज शटडावन करतले. ह्या काळात साश्टी, काणकोण, सांगे, केपें, मुरगांव, धारबांदोडे आनी फोंडें तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आनी पर्यायी व्यवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां. आमचे न्ही एन्युअल शटडावन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केला सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूंत आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 kVची ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचें 110 kV स्टेशन वेर्ना. सो ही तिनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसतलें. त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे, केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसतना सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे पळय इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 2 220चे EB स्विच आमकां नवे घालपाचे. आतां तें काम करतले जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्या भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा. म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आनी खंय कितें रस्टिंग आयलां जाल्यार तें काडपाचें आनी जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचें. हें आमचें काम थंय 220 kV शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 kV स्टेशनाचेर जातलें. आनी आमचे 110 kV जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा 63 एप्रिल. आतां त्या खातीर जो आमकां बस कनेक्ट करपाक जाय 110 kV ताका बस कनेक्ट करपाक जाय त्या खातीर आमकां शटडावन हेंय काम आमी बरोबरच त्या दिसा घेतलो. त्यामुळे ज्या आमच्या ह्या तिनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 kV स्टेशनाक वता जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 kV त्या सगळे 33 kV स्टेशनाक सप्लाय आसची ना. आनी त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 kV आनी LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची.
लयराई देवीच्या जात्रेच्या तयारीची तालीम म्हणून येता ते 18 तारखेक शिरगांवां मॉक ड्रील करतले अशें उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी स्पश्ट केलां. जिल्लोधिकाऱ्यान मंगळारा शिरगांवच्या जात्रेच्या तयारीचो आढावो घेतलो. 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली. लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. मंगळारा उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यां सयत शिरगांवा वचून तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस अधीक्षक, उप अधीक्षकां सयत भलायकी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. तशेंच शिरगांवचे सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. जी कामां उरल्यात ती बेगीन पुराय करात असो निर्देश लेगीत जिल्लोधिकाऱ्यान संबंधितांक दिला. पानी पीना है या कुछ खाना है तो अपना जाए वहाँ पे खाए पिए और दर्शन करिए आगे से वहाँ पे रुकने का इकट्ठा होने का कोई फायदा नहीं. अभी आप बताओ क्या मैंने हमने जो देखा है वो लेवल करें वो रहा ठीक है. उसको लेवल करने के ठीक है जो बाउंड्री होता है अंदर करने के जो कली है वहाँ पे लाइट लगाने के नीचे की तरफ ऊपर और नीचे दो है आता 21 तारखेक जात्रा येयलेल्या कारणान आज आमचो कलेक्टर साहेब येयल्लो, त्याच्या वांगडा SP येयल्लो, टास्क फोर्स जाल्लो, पंचायत जाल्ली. तेंच्यांनी एक नियाळ घेवपाक जाय म्हणून जात्रेची तयारी कशी चल्ल्या ती इन्स्पेक्शन करून येयल्लो. सो तेंच्यांनी तळेर येयल्यान तळेर तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. लायटी पयली तेंच्यांनी, PA सिस्टम कसो आतां पयला सगळें पयल्यान ते सॅटिस्फाय आहा. तेंच्या वांगडा पंचायत जाल्ली, देवस्थान कमिटी आसली. आता तांकां लागून सगळें ग्राउंड फील्ड वर्क कसो जातलो त्या दिसा जात्रेच्या दिसा कसो तांकां एक नियाळ करपाचो पयलीं एक प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाचे आनी ताका लागून 18 तारखेक मॉक ड्रील दवरल्या. तेतून सगळे येतले, टास्क फोर्स येतलो, देवस्थान कमिटी आनी थोडे भुरगे आसतले आमचे 2 लोक ते आसतले ते दिसा आनी ते एक मॉक ड्रील दवरतले. पुलीस डिपार्टमेंट आसतलो एक मॉक ड्रील दवरतले की कशे भाशेन जात्रेच्या गर्दी जावन कशें आमी हँडल करतले बरे भाशेन. ते तेंचे नियाळ घेवचे म्हणून 18 तारखेक रातचे 8:30 एक मॉक ड्रील दवरपाक तेंच्यांनी दर्शे हांगा करपाचें थरयलां. आणि बाकी स्टॉला बद्दल कितें सांगला? आता देवळा फाटल्यान तांकां स्टॉल हांगा रस्त्यार एकूच हाडचे ना, एकूय बी हाडचे ना. देवळा फाटल्यान तेंच्यांनी 15 आयडेंटिफाय केले, 15 आनी वडा कडेन वयर फाटल्यान सारकी 9 केले. की तेंचे परमिशन अजून येवंक ना कलेक्टराचें कितें करपाचें तें येतलें आतां थोड्या दिसांनी. पण म्हाका दिसता ही जागा PWD मार्क करतले. PWD मार्क करून दितले. बाकी तयारी कशी जाल्ल्या सध्या? तयारी सारी 100% जाल्या गव्हर्मेंटाची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बायणा दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्साच्या उपकरणांचे कांय अनवळख्या मनशांनी तोडफोड केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक ताडार आयल्या. जेट स्कीच्या इंजिनात साखर घाली जाल्यार दुसरी रायड ब्लेडीन कापल्या. अशा तरेन ह्या वॉटर स्पोर्ट्स उपकरणांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. देखून फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हणून CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी तांणी केल्या. टोटल वॉटर स्पोर्ट्साचो इक्विपमेंट जर घेतलो जाल्यार 1 करोड 20-25 लाख सुमार पडटा. रोडा वयर कितें जेटस्की येता, पॅरासेलिंग बोट येता, बंपर, बनाना हे सगळे एक सेट येता आनी हितून वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5 रायड दिता आनी हे इन्वेस्टमेंट करता जाल्यार एक 1 करोड 1 CR आनी 125 अशें जाता पळोवपाक गेल्यार. पूण जेटस्कीकूच म्हाका जेटस्कीकूच 25 लाख सुमार आतां सद्या नवी जेटस्की घेयस जाल्यार 25 लाख सुमार ताका खर्च. पूण हे अशें जावप म्हटल्यार एक वायट गजाल. कित्याक आनी धंदो आनी करपाचो उरला हांगा तशें जाल्यार अशें जर हे राग काडटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता. कित्याक आज हांगा बिचार आज काल एक राती एक इन्सिडंट जालो. हांगा हें जेटस्कीन हें बी घातलें, ऑयल बी साखर घातली, बंपर फोडलो. हांगा कितें तरी एक CCTV कॅमेरा घालचे, कितें तरी हें करचें. कित्याक आज CCTV इतली गरजेची हांगा. कित्याक हांगा टुरिस्टांचे सुद्दां केन्ना बॅगां पर्शी बिर्शी जेन्ना शेणले जाल्यार ते मागीर हांगा येता, आमकां कंप्लेनी येता. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता CCTV कॅमेरा आमकां सारकी हांगा बायणा बिचार सारकी गरजेची आहा. ते जाता इतले बेगीन हें करचें. कित्याक टुरिस्टूय वाडलेले हांगा. आतां 2017 पयली बोट हांगा बायणा स्टार्ट केल्ली, तेच्या नंतर टुरिस्ट वाडत गेले. आज दिसाक 5,000 सुमार दिसाक टुरिस्ट येता हांगा.
ते ट्युरिस्ट जाल्यार कितें नॉर्थाकसून येता बोटीनसून येता पूण हांव ते म्हाका शिवरा वरसूनय येयल्लेले शिवरा वरसून कित्याक येना कित्याक ते सगळे जेन्ना वास्को एक ट्रेन येता ते सगळे ट्युरिस्ट नॉर्थाक वयता नॉर्थाकसून मागीर बोटीनसून ते निर्ला बिर्ला बोटीनसून ते हांगा आयलंड ट्रिपीक येता आनी तेन्ना आयलंड ट्रिपाकसून हांगा मागीर शिवराचेर जेटस्की बनाना बंपर ड्रायव्ह करपाक शिवराचेर येता तितलो ते पूण वयरसून कोण गेस्ट येना म्हणजे शिवरा वरसून गेस्ट कोण येना ते बायणा बिचेर शिवरा वरसून गेस्ट येवपा लागून मातशी फॅसिलिटी जाता इतली करची दादा आतां संकल्पान हे घेतलात मुवमेंट केलाच हे करपाचें प्लस त्याच्या बरोबर CCTV कॅमेरा मातशे हांगा गरजेचे सारखे अत्यंत गरजेचे घालचे मातशे गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजी मागणी काणकोण नगरपालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचनेक परतून एक फावट वाद सुरू जाला जायत्या मतदारांची नावां चुकीच्या वॉर्डात घाल्यात जाल्यार कांय मतदारांची नावां मतदार वयर नाशिल्लीं असो आरोप करून नागरिकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याकडेन लेखी कागाळ केल्या या प्रकरणात नगरसेवक शुभम कोमरपंतान गंभीर आरोप करून न्याय मेळूंक ना जाल्यार परतून न्यायालयात वचपाची शिटकावणी दिल्या काणकोण नगरपालिकेच्या वॉर्डाची पुनर्रचना करतना जायत्यो अनियमितताय घडल्या असो आरोप नागरिकांनी केला काय मतदाराची नावां दुसऱ्या वॉर्डात घालून गोंधळ जाला जाल्यार कांय जाणांची नावां मतदार वळेरींत आयलीच नात अशी कागाळ आसा हे फाटभुंयेर नागरिकांनी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे वचून लेखी निवेदन सादर केल्ले हाच्या आदी या प्रकरणात नगरसेवक शुभम कोमरपंत न्यायालयात गेल्ले उपरांत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्याची बदली केली पण तो अधिकारी मनमानीपणान वागला आणि न्यायालयाचो अवमान केला असो आरोप कोमरपंतान केला नव्यान नेमिल्ल्या उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे न्याय मेळना जाल्यार परतून न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी दिल्या या वेळार आदलो नगराध्यक्ष राजेंद्र देसाई संतोष गांवकर आणि हेर नागरिकांनी आपली नावां चुकीच्या वाड्यार नोंद जाल्यात अशी कागाळ केल्या डिलिमिटेशन तुगेलो 2021 जाल्लें लास्ट इलेक्शन 5 वर्सां जाल्लें ते कोणी आमी केल्लें त्या सरकारान केल्लें जाल्यार 5-5 वर्सांनी तुमी परत करपाची गरज कितें आहा हेजी 9 तारखेर हियरींग आसा आमकां ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग दवरला तेजेर हांव कितें निकाल येता तो पळयतलो तेज नंतर हांव तुगेलो कोर्टान हे जातलो की तुमचो हिंगा आमकां स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमिशनान जो कोर्टान दिल्लो की आमी ताका खंयच्या प्रोसेसान घेवच ना म्हणून तो तेणी तुगेलो उल्लंघन केल्लो आसा आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या फावटी हांव डिमांड करतलो तेजेर एक्शन घेवपाक कित्याक हो प्रोसेस आतां तो केला तो क्लियरली दाखोवन जाय फटींगपण म्हूण कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर कित्याक तेजे सायन आहा तेणी आतां फिजिकल बाउंड्रीज चेंज केला तेजेर सायन आहा मेळून एप्लिकेशन दिला तेणी सांगला हो जो ड्राफ्ट आहा तो फक्त ड्राफ्ट आहा सजेशन तुजें ऑब्जेक्शन तुमी दवरपाक जाता आनी आमी 9 तारखेर मागीर हियरींग घेतले तेजेर मागीर तुगेलें एक्शन घेतले आमचो न्यू कलेक्टर आयले तेका मुद्दम ही लोकांली मागणी लागून धाडला आसा आनी हे लोकांले मागणी तेणी मानून घेवचे आनी न्याय दिवचो अशें आमची हें आसा हांव जे नगराध्यक्ष आसा त्या सनाद म्हणल्यार त्या वार्डां वोटींग करीत आयला आनी ह्याच टायमार आमगे 3 घर काडले आनी दुसरी वार्डां घातली कितें कारण कितें की आमी बाबा एक वोटरा एक कावन्सिलरा बरोबर आसा ते वोट करतले हें सारकें कळटा डिटेल नगरसेवक तो बिल नगरसेवक तेणी जो विशय घेयला तो विशय बरोबर आसता गेलो आनी तेजे बरोबर हांव आसा जे मतां काडली म्हणटा ते केल्ल्यांक तें एक घर म्हळ्यार जे घर भाग कोण आसा सुधाकर देसाय म्हणून त्या घराची सुधाकर देसाय मत काडले आनी तारीर घायले हें सोदतां सापडलें नाल्यार कळनासलें तें सगळे घर नंबरांचे गौरवान आमगे पळयले ही सुद्दां वायट गोश्टूच केल्ल्यांतलें मत काडप आनी तें मत आपणाक पडचे ना म्हणप आनी तें तारीर घालप हो सुद्दां अन्याय लोकांचेर आनी हेजी हें ऑलरेडी तेणें कंप्लेन दिल्ली आहा आनी माननीय डेप्युटी कलेक्टर तें सारकें करतलो अशें हांव गृहीत धरता थिंगाच रावपाचें आमकां दुसरी कडेन हें पयलीं तेंच आमकां जाय आनी दुसरें आमकां कोणाक कांय नाका हांव आतां 50 वर्सां जालीं पाटण्या वार्डाक हांव 8-7 नंबरां हांव वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबरां वोटींग केला आनी आतां आमकां काडून 10 नंबरां घातला कितें हें आमकां कित्याक घातलां आमी कितें केलां म्हणून आज आमी 74 वर्सांची आमी कितें आमी आतां सिनियर सिटीजन आमी पावळ्या कितें वचपाचें गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत साखळी डिंगणे सुर्ला हांगाच्या खण वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालां
खण कंपनी सेजार रिसोर्सीस लिमिटेडाच्या खनिज डंपात स्थलांतरीत करपाचो यत्न सुरू आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत काडून उडयल्ल्या सुमार 84 कामगारांनी खर विरोध केलो. हे कामगार फाटले 4 दीस खण वाठारांत बायलां आनी भुरग्यांसयत बसल्यात. तांकां परतून कामाक घेवची अशी तांची मुखेल मागणी आसा. हे खातीर कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मेळून कागाळी केल्यो आनी न्याय मेळचो अशी मागणी केल्ली. ह्या कामगारांनी परतून कामाक घेवच्या बगर खणींतले खंयचेच खनिज भायर सरूंक दिवचे ना अशी ठाम भुमिका घेतल्या. पळयात. हो जो माल आसा तो SRLान घेतलेलो आसा तेन्ना तो एक तर सुल्ला व्हरचो ना आमोण्या व्हरता जाल्यार आमोण्या आमकां काम दिवचें. ही म्हाजी ल्हान भुरगीं आसा तेंचे आतां पोटा पाणी हेचें कशें करचें तें म्हाकाय कळना. म्हणजे सामकें हातीनूय काय ना. कितें मागलें दूद हाडटलो जाल्यार हेवटेन तेवटेन हात पसरचे पडटा. आमी हेज्या पयलीं आमकां काम जाय कंपनीन आमकां काडल्या म्हणून CMA कडेन जायते फावटी गेले आनी CMAनूय आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो, सपोर्ट दिलो आनी तेणी आमकां एक आश्वासन दिल्लें की जो माल ऑक्शन जाता जर तो SRLान घेतलो जाल्यार तो खंयसर आसूं आपूण थंयसर तुमचें जें पयलीं काम चलतालें जो आमचो SBB प्लांट आहा SRLाचो जावं आमची लोडिंग पॉयंट जेटी आहा सुर्ला जेटी SRLाचीच आहा थंय व्हरोन तुमकां काम दितलो म्हणून सांगलेलें. कित्याक तर हें जाल्या उपरांत नेक्स्ट सिजनाक फुडें JSWन जे लीज घेतला आमचे डेम्पोचे थंय काम चालू जावपाचें आसलें. सो हांगा जर आमकां एक 8-10 म्हयने काम मेळ्ळें जाल्यार फुडें आपूण थंय ट्रान्सफर करूंक लायतलो म्हणून सांगलेलें. आसा तशें आमकां ऑन रोल कितें आमी आहा ते आसा ते सॅलरीचे. सो आमकांय बरें दिसलेलें आमी मोठे आशेन आसले. आमकां थोड्या दिसांनी कळ्ळें की हांगा चौगुले मायनीर जो SRLान आमचो ओवर घेतला ऑक्शनाचो तो ट्रान्सपोर्ट जावपाचो आनी CMAन सांगल्या प्रमाणे आमी मोठे आशेन रावले की तो आमच्या प्लांटाकूच वयतलो जो SBB प्लांट आहा आनी आमची जेटी आहा थंय वचून आमकां काम मेळटलें. कित्याक तर हेज्यान पयलीं थंय काम चल्लेलें तेन्ना आमी काम करूनय आनीक वर्कर जाय पडटाले. सो ती SRL कंपनी वेदांता आमोण्या वेदांताचे वर्कर हाडटाले. कोडले मायनी वेदांताची मायन्स आहा SRLाची सेजागो मायन्स लिमिटेड थंयच्यानूय वर्कर हाडटाले. ते वर्कर इतले पावनासले. सो आमकां दिसलें की आमी 84 आहात ते आमकांय काम मेळटलें आमच्या भायर आनीकूय थोडे पोटाक लागतले म्हणून. पूण आतां अशें दिसून येता की हो माल आहा तो कोणी तरी थर्ड पार्टी ट्रान्सपोर्ट दिला आनी तो डायरेक्ट माल आमोण्या व्हरपाचो. सो आमोण्या येल्यार आमकां काम मेळचें ना. आमी इतलेंच मागता CMA कडेन मागता आनी आमचे SRL मॅनेजमेंट आहा तेंचे कडेन की जर हो माल तुमी आमोण्या व्हरता जाल्यार आमी तुमचेच वर्कर आमकां आमोण्या व्हरून काम दिया. आमचे पोटा पाण्याचो कितें प्रश्न आहा तो तितको आमकां बरें पडटलें. आनी इतले रिक्वेस्ट करता CMAकूय एक मागता की तेणी हितून लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाचो आनी आमकां आमचें काम कशें आसलें तशें मेळोवन दिवचें. आमी 7-8 म्हयने आपूण तांकां JSW कंटिन्यू करता. हे उतर सुद्दां कंपनी न पाळटा. आयज तेंच्यानी ती पावडर खंय आमोण्या ड्रायव्हर करता आनी ते आमोण्या ड्रायव्हर केल्या उपरांत आमकां हांगाय काम ना आनी आमोण्या घेतले काय कितें तो प्रश्न आसा. आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा पावडर खंय आमकां हेजेर प्रश्न ना. आमकां सगळ्या कामगारांक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आहा. आयज कुर्ले सारकी मायन वेदांताची मायन आयज ती JSWन घेतल्या जाल्यार कंपनी आमचे ते वेदांताचे वर्कर म्हणटा आनी खंय तांकां बिचोले एंगेज करता. जाल्यार आयज SRL आमचे कडेन कांय ना म्हणटा आनी इकडे हांगा पावडर चालू करता जाल्यार आमी कित्याक घरा बसचे अशें म्हाका दिसता. आनी हांव CMAक सांगूंक सोदता त्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता आयज जी आमची घरांची परिस्थिती जाल्या की दोतोराक सगळें खबर आहा. दोतोर ह्या वाठारांतून जल्माक येयल्लेलो आहा. आतां 8 म्हयने जाले म्हाजो मिस्टर आतां घरा आसा आनी 84 लोक आसा न्हू ते आसा. आतां भुरगीं आसा हें आसा घरांचे खर्च आसा ते कशें चलोवपाचें काम नाल्यार तांकां कितें तरी दिवपाक जाय न्हू दुसरें तरी काम. आनी हेजेर आतां कामूय खंय मेळचें ना तांकां. ताजे 84 कामगार 26 जुलय 2025 आमी रिट्रेंच केले. कंपनीन आमकां काम हांगासर काम कांयच ना म्हणून ऑक्शन माल ना काय ना लिजूय तुमची आमचे कडेन ना म्हणून हें केलें रिट्रेंच केलें. तेज्या उपरांत आमी कंपनी कडेन रिक्वेस्ट केले. CMA कडेन बसूनूय रिक्वेस्ट केली. CMAन आमकां सांगलें एश्युरन्स कितें दिल्लो पाळये जो माल ऑक्शन माल आहा सो SBB प्लांटा म्हणजे सुर्ला बेनिफिशियन प्लांटा हाडटा SRLाचे जे आहा थंयसर आनी तुमकां 8 म्हयने काम दिता म्हणून सांगलें तेणी आनी थंयसर तुमकां कामाक दवरता म्हणून सांगलेलें. तेज्या उपरांत मागीर फुडें कितें जाता तशें पळोवया ऑक्शन आनी कितें जाता जावं मायन खंयची जाता जाल्यार पळोवया आनी थंयसर तुमकां एडजस्ट करता म्हणून सांगलेलें. हो एश्युरन्स दिला आनी आमकां आयज हांगा कळटा कितें हो माल आहा पळय तो दुसरे कडेन खंयचो तरी डायवर्ट करता म्हणून हावेली काय खंय आमोण्या. सो आमकां जर आमोण्या तो डायवर्ट करता जाल्यार आमकां आमोण्या व्हरचें कामाक. सो वेदांता SRL सगळें एकूच आहा आनी कंपनी सांगता आमकां हे सेपरेट म्हणून. सो आमी फक्त येयले हांगासर कित्याक हो माल आहा तो आमचो SRLला घेवन ना जाल्यार आमकां खंयचो तरी कामाक सगळ्या 84 लोकांक मेळोनी. कित्याक हांगासर आतां दुसरे कोण तरी कामगार आहा ते काम करतले आनी आमी थंयसर घरा कडेन बसले. आमची बारीक भुरगीं आहा फॅमिली घेवन येयल्ली आहा आमची आनीकूय फॅमिली फाल्यां येतली आमची. सो ही फॅमिली पळोवन आमचे फुडाराचें कितें आहा तें चिंतचें.
फुडार कसो वयतलो तो आमचो, कित्याक आमची भुरगीं 8-10-12 वर्सांची भुरगीं आहा ती आमी हेज्यान पयलीं एकाय बीन सांगलेली आहा, सीएमाकूय सांगलेली आहा, मॅनेजमेंटाक परत आमी सांगात आहा, ते कशेंच आयकून घेना आमचे. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.